प्रितीच्या भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शेवटचो मान जावन आसा मातुवाचो 18वो विसवोर वोड 15 ते 20 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्सेस 15 to 20। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तुजो भाव तुजेर पातक करीत जाल्यार वच आनी तुमा दोगांचेच भितर ताची चूक ताका दाखय। तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलो। तुका तो आयकोना जायत जाल्यार दोगां व तेगा साक्षांचे गवायचेर सगळो तोंटो रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच। पूण ताकाय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कोडय। सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तेन्ना तसल्याक सोबे बायलो व 2 वसूलदार जावं दी। वय म्हूण व ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता, जे कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जे कित्याक संवसारांत तुमी होय म्हणशात ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो। आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कित्याय विशीं मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार म्हजो सुर्गी बाप ते तुमकां दितलो। कित्याक दोगां व तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय तांचे मदें हांव आसां। प्रितीच्या भयणीनो आयचें शेवटचो मान जें आतांच आमी वाचलां आमी ताचेर नियाळ करुया। जेजू आयज आमकां सांगता होय म्हूण वो ना म्हूण हें कशे भाशेन आमी करूंक जाय। तो म्हणटा हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा 18 वडीन, जें कितें संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कित्याक संवसारांत तुमी होय म्हणशात ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो। आनी एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कितेंय विशीं मागून एका मनाची जातीत जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तें तुमकां दितलो। भाव भयणीनो ह्या 2 वडीर आमी आयज आमचो नियाळ करुया। जेजू म्हणटा जेन्ना आमी मागणें करता आमी एका मनाची जाता, आमी दोगां जाणां हे एका मनाची जावन देवाचें उतर घेवन ते मागणें करतात। भाव भयणीनो जें आमी हांगा होय म्हणटा तें देव स्वर्गार होय म्हणटा। कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी मागणें करता, देवाचें उतर स्वर्गार चलता। म्हणजे व्हडली जी कितें म्हणटा ती ताका तें जबाबदारी जी आमकां आसा ह्या संवसारांत उतरा विशीं ती आतां तो म्हणटा तो कायदो हो तो म्हणटा ताका ती आमी म्हणटा ताका एक पावर जो आसा जो हुकूम चलता स्वर्गार तो फकत देवाचें उतर चलता। म्हणटच आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा आनी आमी तें देवाचें उतर घेता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी एका मनाची जाता आनी आतां दोगां जाणां ते एका मनाची जावन देवाचें उतर घेवन ते मागणें करतात। देव आतां तें स्वर्गार होय म्हणटा आनी आतां ह्या संवसारांत तें उतर घडोवन येता। आमकां जें संवसारांत जाय तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां तें मोडोन येता। भाव भयणीनो आमी जाणो की आमी हें मागणें करता आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। म्हणटच भाव भयणीनो ज्या भाशेन जेजून ते मागणें आमकां शिकयलें, जी आमी तेच करता ती आमी सदांकाळ आमच्या बाबा म्हणटात ती आमी कितले फाटी हें उतर म्हणलां, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं। म्हणटच देवाची खोशी स्वर्गार कितें? देवाची खोशी जावन आसा देवाचें उतर। देवाचें उतर आनी देवाची खोशी जावन आसा एक। म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता आमी आतां दोगां तिगां जाणां एक मनाची जाता त्या देवाच्या उतर घेवन ती उतराची सजमणी घेवन आनी आतां आमी तें मागणें करता। भाव भयणीनो देव तें ह्या संवसारांत घडोवन हाडटा आनी आतां जें स्वर्गार आसा तें आमकां ह्या संवसारांत आमकां मेळटा। म्हणटच भाव भयणीनो आमी एका मनाची जावपाक आमी तें मागणें खरेच भाशेन
आमी एकठांय करपाक आमकां जाय उतराची सजमणी। आयज भाव भयणीनो, लोक खूब देवस्पण करता, खूब मागणे करता, खूब उतरां उलयता, पूण भाव भयणीनो, जे मागणे आमी करता ते देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार आतां भाव भयणीनो आमकां कसलोच फायदो जावचो ना। आमी फकत उतरां उलयतले, आमी सजमतले की आमी मागणे करता, पूण आमी फकत बडबड्यान मागणे करतले। जेजू आयज फुडें कितें सांगता उटराई वळेन, हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा, जे कितें संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गांत देव ना म्हणटलो, जे कित्याक संवसारांत तुमी होय म्हणशात ताका स्वर्गांत देव होय म्हणटलो। परतून भाव भयणीनो, देवाची कशी स्वर्गार जाता तशी ह्या संवसारांत जाता। म्हणटच आमी जेन्ना ह्या संवसारांत एक थाराव घेता आनी आमी म्हणटा, बाबा आमकां जे तुमी सांगलाय करपाक तुज्या उतरा प्रमाणे आमी करता, आतां आमी तुज्या उतराचेर जे आड आसा ते आमी ना म्हणटा, आतां भाव भयणीनो तें घडोवन येवचें ना। कितले फावटी आमी चिंतता की आमी एक थाराव घेवंक जाय आमच्या जिवितांत। समजा एक कोणाचें लग्न जालां, घोव बायल, तांचे भितर कसलें केस्तांव जालां, कसलो गडबड जाला, भाव भयणीनो देवाचें उतर सांगता आमकां की जेन्ना एक बायल आनी घोव एक जाता काजारच्या सगळ्या म्हणटा वरवीं ताका केन्नाच ते दोशी जावंक जायना। म्हणटच आमी आतां आमकां जाय जाल्यार आमच्यान वचोंक जाता आनी आमच्यान दुसरें काजार करूंक जाता, दुसरें लग्न करूंक जाता, दुसरे बायले बरोबर दुसऱ्या घोवा बरोबर जावंक करूंक जाता, पूण तें आमी देवाच्या उतराचेर आड वेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे करिना। कित्याक जें देवान एक केलां कोणाकूच दोशी करूंक जायना। म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां शिकयता की जेन्ना आमी ह्या संवसारांत होय म्हणटा, देवाचें उतर घेवन देवाची कशी करता, तें आतां स्वर्गार होय म्हणटा आनी तें आमच्या जिवितांत घडोवन येता। पूण जें देवाच्या उतराचेर आड आसा आनी आमी ताका ना म्हणटा, तें केन्नाच ह्या संवसारांत घडोवन येवचें ना। कित्याक आमी ताका ना म्हणलां जेजूच्या नांवान, आमी केन्नाच तें घडोवन येवंक दिवचें ना। कित्याक आमकां देवाची कशी करपाक एकदम गरजेची। तो आयज बाब भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, आमी देवाची कशी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया। तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक। आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां।